द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन सगळ्या इस्रायेलाक ही उतरां सांगून जाल्या उपरांत ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्राय जाली आनी म्हाका हांगा थंय वचूंक कश्ट मारतात. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरून वेसो नाय. सर्वेस्पोर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुजे मुखल्यान उतरून वेतालो. तोच तुजे मुखार ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो आनी तूं ती तुजे अधीन करतलोय. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे जोशवाय तुमचे मुखल्यान उतरून वेतालो. जशे सर्वेस्परान आमोरितांच्या रायांचो, सिहोनाचो आनी ओगाचो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो, तशे तो ह्या राष्ट्राचो नाश करतलो. देखून सर्वेस्पोर तांकां तुमचे अधीन करतलो तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. उपरांत मोइजेन जोशवाक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे हुजीर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्पोरस तुजे मुखल्यान वेतालो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजू सरशे येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्टावरणे व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केले आनी म्हणलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरे जाता, तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता, तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसात जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना? आनी तो ताका मेळात जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगतां, सांडून वसनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. देवाचे उतार हे.